नमस्कार येवकार. आयज आमी परत एकदा तुमच्या मुखार येयल्ले आसात आनी एक असो विशय घेवन जो गोंया खातीर खूब लागींचो आसा. गोंयच्या टुरिजम इंडस्ट्रीक लागून खूब लागींचो विशय. आमी सगळे जाणात 6 डिसेंबराक कशें बर्च बाय रोमियो लेनाक उजो लागलो आनीक तेजो परिणाम कितलेशा लोकांचे थंय मृत्यू जाली आनीक तशेंच तेका लागून गोंयान जे पर्यटक डिसेंबर म्हयन्यान आमी एक्सपेक्ट केल्ले चड येवपाचे अशें जाणकारांचें म्हणणें आसा की तेका लागून खंय तरी नंबर कमी जालो. सो आतां तेजे उपरांत थोड्या म्हयन्यांनी आमी परत पळयलें हरमल कांय शॅक्सांनी उजो लागलो आनी हेतून सुद्दां त्या शॅक्सांचे खूब लॉस जाले. आनीक तशेंच आतां काल रात्रीचो इशू म्हणजे आशव्या बिचार हांगा एक जो रिसॉर्ट आशिल्लो त्या रिसॉर्टाक परत एकदां उजो लागलेलो आसा. देवाचे कृपेन हांगा कोणाचो जीव वचना, कोणाक कांय इंजरी जावना, पूण परत एकदां उजो लागलो. आतां प्रश्न येता तशें की जशें बर्च बाय रोमियो लेन तो लेन जो आसा थंय बीन तो इल्लिगॅलिटी आशिल्ली आनी कालचो जो इन्सिडेंट आसा थंय इल्लिगॅलिटी आशिल्ली. थंय फायर ब्रिगेड सारकी पावोंक शकली ना, कित्याक ते उदकान मदीं आशिल्ले, सॉल्ट पॅनान मदीं आशिल्ले बर्च बाय रोमियो लेन आनी हांगाय काल राती फायर ब्रिगेड पावोंक शकली ना. सो एकंदरीत हेजो सगळो आमी डिस्कशन करपाक लागून सो आयज आमचे बरोबर आसात दैनीक गोमंतकाचे क्रायम आनी कोर्ट रिपोर्टर यशवंत सावंत. यशवंत येवकार तुका. सो आतां आमी पळयलें काल जो असो आशवे हो उजो लागला जाल्यार कालच्या इन्सिडेंटान आनी हे फाटले 2-3 इन्सिडेंट जाले जाल्यार हेतून तुका एकंदरीत कितें दिसता, कोणाचीच अशी चूक ही खंय तरी प्रशासनाची हितून चूक जाता काय खंय तरी ते जे कोण आसात जे दिल्लीच्यान येतात गोंयान येवन धंदो घालतात ते शिस्त नासतना अशें काम करतात गोंयान अशें तुका दिसता? पण कितें आसा की बर्च जेन्ना इश्यू जालो पळय तेन्ना खरें तर प्रशासनान शिकपाची गरज आसली. एक रिव्हिजन म्हणटा आमी, ते रिव्हिजन प्रत्येक पंचायतीन आपूण रिव्हिजन घेवपाक जाय आसलें. काल जो इन्सिडंट जाला आशव्या हांगासर जर आमी पळयत न्ही जाल्यार फायर ब्रिगेडी वयतलो न्ही जाल्यार ती वाट नासली. इवन दो तेचे रेस्टॉरंट आसा ते रोड सायड आसा, बट ज्या जाग्यार आग लागल्या, आगीन जो पेट घेतला थंय वचपाक तेका मेळोंक ना. सो तांकां लोंगकड वयचें पडलें फाटल्यान आनी मागीर तेका इवन दो थंयचें आमचें मंदीर आसलें आजोबाचें त्या मंदिराच्या वयर चडोवन तेंच्यांनी आग कंट्रोल हाडली. फाटल्यान गेले जाल्यार तेचे पत्रे लागलेले आसले, मागीर ते पत्रे काडून ते वाड करून पायपाक सगळें करता. सो तांकां खंय तरी अडचणींक सामोरे जावचें पडलें. सो अशें दिसता की एक इन्सिडंट बरोच जाला पळय तेतूंतल्यान शिकून कितें तरी आतां एक नवीन एक SOPs रिलीज करूंक जाय आसली आनी फायर ब्रिगेड ऑर एल्स फायर हायड्रंट लावन कशा पद्दतीन फाल्यां सगळें असो इन्सिडंट जालो जाल्यार तो कंट्रोलान हाडूंक शकता पळय तेचेर एक्चुली काम जावपाक जाय आसलें, जें म्हाका फ्रॉम डिसेंबर टू टील नाव खंयच दिसना. द सेम हरमल शॅक्सांक उजो लागलेलो थंयसरूय सेम जालें, फायर ब्रिगेड पावना. सो जो SOPs येवंक जाय किंवा जे मेजर्समेंट घेवपाक जाय, जे कितें कंट्रोलान हाडपाक शकता आमी ते हाडपाक जाय, ते खंयच म्हाका ह्या प्रशासना कडल्यान दिसना. पूण जेन्ना डिसेंबरान जेन्ना इन्सिडेंट घडलो तेन्ना खुबशे अशे प्रशासनाक म्हणटाले जाग आयली आनीक ते एक्शन घेवपाक लागले. खुबशीं आमी पळयलीं जी बेकायदेशीर रितीन जी रिसॉर्ट आशिल्ली किंवा शॅक्स आशिल्ली तेंचेर एक्शन घेतना आमी पळयली. पूण तेंची नजर हांगा कशी पावली ना अशें दिसता तुका? कित्याक पावली ना? पळय सरकारान घेतलें अशें हांव म्हणना, कारण हेचेर जेन्ना बर्च इन्सिडंट जालो पळय तेन्ना एक पेटिशन फायल जाल्लें पब्लीक लिटरसी एज्युकेशन. तेच्या उपरांत मागीर सरकाराक दिसलें की हे मेजर इश्यू आपले न्यायालयाक दिसलें की हो मेजर इश्यू आहा म्हणून आनी न्यायालयान मागीर ती स्वेच्छा दखल घेतली. तेचेर आयज आमकां पळोवपाक मेळटा की आयज सगळ्या सेक्रेटरींक एक हायकोर्टान एक ऑर्डर दिल्लेली आसा की तुमी सगळे ट्रेड लायसन दिल्यात पळय तेंची सगळी आमकां कॉपी दिया, प्लस ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्या ते कॉपी दिया. हे इल्लिगलिटी जाता कंट्रोल हाडपाक आयज स्वता हायकोर्टाक इंटरफियर जावचो पडलो. ही वायट परिस्थिती आहा आमची की आमची खंयच यंत्रणा आहा ती सुरळीत ना. ती जर सुरळीत आसली जाल्यार म्हाका दिसता की कोर्टाक इतले भितर पडपाची कांय गरज नासली. बट हो इश्यू तसो आसा की देवाच्या कृपेन कोणाक कितें जावना. बट आयज आमकां कळटा की आयज दनपारां हांवेनूय फायर ऑफिसराक कॉल केल्लो जाल्यार दनपारां म्हाका तेणें म्हटलें की परत एकदां फायर ब्रिगेड धाडची पडली म्हणून, जस्ट बिकॉज ऑफ दॅट की थंयची जी लांकडां आसली पळय ती आज वतान तेणी परत उजो घेतलो.
ती पालोवपाक ताका परत फायर ब्रिगेड धाडची पडली. सो ते सिरियस ना अशें दिसता. ओनर सिरियस आसलेलो न्ही जाल्यार तो ते सगळे JCB हाडून ते सगळे काडटलो आसलो पयलीं. कित्याक आतां तूं वयलो सगळीं लांकडां पडल्या उपरांत सकयल कितें बाकीचीं लांकडां उरतात, मागीर कितें कपडे आसतात. सो ते आयच्या वतान तेंच्यांनी सकयल्यान पेट घेतलो. सो कोण सिरियस आहा, ओनरूय सिरियस ना. ओनर सिरियस आसलेलो जाल्यार फायरान ताका पयलींच सांगलें JCB हाडून तूं क्लियर कर. तेणी क्लियर करूं ना. सो अशें दिसता की ओनर सोड इवन लोकल ऑथॉरिटी सिरियस आसा काय ना. बिकॉज एटलिस्ट हें काम पंचायतीचें आहा की बाबा तुमी हें सगळें पळोवंक जाय आसलें. तुमी थंयसर फर्स्ट तुमकां लोक पळयता, तेंच्यांनी पळोवंक ना कितें. सो एक निग्लेक्ट जाता पळय तशें दिसता की कोणाक कितें फरक पडना, कोणाक कितें जावंक ना न्ही, कितें जालें. सो आतां हितून बर्चाचे आमी जेन्ना केस पळयली तेन्ना त्या केसीन खंय तरी ती जी जागा आशिल्ली तेजी हिस्ट्री आशिल्ली, म्हणजे सॉल्ट पॅन आशिल्लें आनी थंय तेजी हिस्ट्री आशिल्ली. तशी ह्या जागेची कितें हिस्ट्री आसा, म्हणजे हे रिसॉर्ट येवचे पयलीं हांगा कितें आशिल्लें किंवा हे रिसॉर्ट येवचे पयलीं ती जागा कसल्या खातीर वापरताली? ती जागा आसली ती ओपन हे आसली, एरिया आसली. आतां थंय 3 हॉटेलां जालीं त्या एका सर्वे नंबरान. ती ओपन एरिया आसली आनी देवूळ आसलें थंय, आयजे आजोबाचें देवूळ आसा थंय. आनी जालें कितें जाणा, आफ्टर बर्थ इन्सिडंट आमी एक कमिटी फॉर्म जावची पंचायती कडेन. म्हणजे लोकलांनी एक एप्लिकेशन केलें. त्या एप्लिकेशनाचेर पंचायतीन कितें रिप्लाय दिवचो की आमची ऑलरेडी कमिटी आसा. तुमची कमिटी आसा जाल्यार तेणी काम आतां पर्यंत कितें केलें. आतां इन्सिडंट जावंक फावो नासलो, कमिटी जर आसलेली फ्रॉम डिसेंबर टू टील नाव तुमी कितें तरी एक एक्शन प्लॅन ठरयतले आसले. ती खंय दिसोंक ना. आनी दुसरी म्हणजे कितें न्ही की हे सगळे इन्सिडंटान जर पळयत न्ही थंय पयलीं कांयच नसलें. आनी तेन्ना जेन्ना आय नो 2022 बिफोर हे सगळे कन्स्ट्रक्ट करच्या पयलीं न्ही जो आतांचो सरपंच आहा किरण सावंत आनी थंयचो पंच आहा तो पयलीं पंच नासलो. हांव इलेक्शनाच्या पयलीं उलयता 22 इलेक्शन जालें. बट तेच्या पयलीं तेणी जो सत्यम ठकराल म्हणून एक मनीस आहा जेची सगळो इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तेणी ती विकत घेतलेली. सो तेणी हाडले, सगळ्या लोकांक आपयले. लोक जेन्ना सगळे लागीं जाले तेन्ना किरण सावंत आपूण फुडें सरलो, लीड घेतली तेणी. आनी तेणी लोकांक सांगलें की तो जे आतां बांदला पळय, जे जळ्ळा आतां ते थंय तो कितें बांदचो ना. थंय डबल डेकर तेणें काडला सारकें मंदिराक तेकून, ते तो बांदचो ना. PWD रोड आहा पळय तो सकयल्यान रोड व्हडलोच आसतलो आनी आमकां रोड मेळटलो. पूण अशें कितेंच जावना. त्याच्या उपरांत लोकांनी परत आवाज केलो की तुवें डबल डेकर बांदलें कशें, तूं सारकें 1 मिटर तूं वाट सोडूंक ना देवळा खातीर आनी तुवें डबल डेकर बांदलें. आनी सकयल वचपाक तूं लोकांक वाट सोडिना, तूं तेय कॅप्चर करूंक बसला. म्हणजे लोकांनी वचप कशें. आतां एक खडपां आसा थंय बारीकशे लोक वचून बसताले, थंय बसपाक मेळनासलें. सो जेन्ना हो इशू जालो तेन्ना कितें जालें की तेन्ना अमित सावंत सरपंच आसलो. मागीर नवीन फॉर्म जालें तेन्ना किरण सावंत पंच आनी अमित सावंत सरपंच. तेंच्यांनी सत्यम ठकरालाक आनी तेजे कोण आसले पळय तांकां घेवन बसयले आसतले. आनी मागीर ह्याच देवळान किरण सावंत, अमित सावंत आनी काही लोकल्स येयले. आनी हेंच्यांनी अमितान आनी किरणान लोकांक कितें सांगलें की तुमी भिवो नाका, ही जी जमीन आसा पळय ती तेणी घेतलेली सत्यम ठकरालान पळय, ती जागा तो तुमच्या नांवार तेणी केली म्हणून. आनी ह्यो इन्सिडंट 2000 आय थिंक तो आमी बातमी छापलेली. हो इन्सिडंट मरे 2023 जुनाचो इन्सिडंट हो. आनी तूं आजून पर्यंत ती नांवार जमीन जावंक ना. थंय तेंच्यांनी लोकांक पयलीं फटयलें. त्याच्या उपरांत लोकांनी कंप्लेंट केली, स्टॉप ऑर्डर येयली, मागीर DOP डिमोल्युशन केल्या उपरांत DOPन तेजेर स्टे हाडलो. हे जे सगळें जालें पळय आयज तिचो परिणाम असो जाला की आयज इतलो हे जालें की नशिबान कोणाक कितें जावंक ना. जाल्लें जाल्यार कोणाक रिस्पॉन्सिबल धरता आसलें. आनी एक म्हत्वाचें म्हटलें मार्च 30, 2026 आतांची गजाल आसा, एका लोकलान कंप्लेंट फायल केल्ली. आनी तेतूर तेणी म्हटलेलें की हे जे दल्लात जे जळ्ळा पळय आतां अग्निकांड तेच दल्लात इल्लिगल चलयता म्हणून. तेचेरूय कितें एक्शन घेवना तुमी आजून. जाता कितें लोकल्स आर अवेर अबावट इट आनी म्हाका दिसता पंचायत ऑल्सो अवेर अबावट इट. पण कितें तरी एलिमेंट्स आमकां दिसता की जाच्या खातीर ते काम करना. आनी दुसरी गोश्ट कितें आहा की जेन्ना आमी प्रशासन म्हणटा पळय, काल मामलेदार थंय आसलो त्या स्पॉटाचेर, हांवूय आसलो काल, मामलेदारूय आसलो. सो मामलेदाराक लोकांनी कितें सांगलें की तूं हे सगळें पळयता पळय, आमी हे सगळें सांगून थकला लोकांक. सो हे जे आसा एका रुमाची परमिशन कितकी आहा ती पळय आनी तेणी काडले कितले ते पळय. सो एक्स्ट्रा काडले. जाल्यार मामलेदारान ते पळोवया म्हणपाक लागलो. आनी एक वायट दीस सांगपाक की हो तोच मामलेदार जो 2018 आय थिंक सेरुला कम्युनिटीजान सस्पेंड जाल्लो, विजिलन्सान सस्पेंड केल्लो ताका. सो अशे जर ऑफिसर, सस्पेंडेड ऑफिसर तुमी मागीर आमकां घालतात आनी मागीर जर तुमी लोकांची सुरक्षा म्हणटात ते कशें हें करतलो. कारण जो मनीस
आय थिंक 36 ऑर समथींग ते आहा म्हाजे कडेन, बट ते 1000 ऑफ स्क्वेअर मिटर जमीन आसली, तेतूर ताका सस्पेंड केल्लो विजिलन्सान. आनी तो थंय येवन सांगता एके रातीन पेपर बदलतात काय म्हणटा तो, म्हणजे एके रातीन. पूण आमी पळयलें न्हू बरच्यान फॉर सर्टिफिकेट लायल्या, म्हणजे हे सगळें कितें एके रातीन जालें अशें ना न्ही, पूण हे घडलें. सो हे आतां फाल्यां एनओसी तो फायराची हाडचो ना खंयच्या वयल्यान अशें आमी म्हणूं शकता. बट आमचे कडेन कन्फर्म सोर्स आहा, आमकां कन्फर्म कळ्ळें की जानेवारीन ताका फायराची एनओसी दिवंक ना, रिजेक्ट केली ह्या जानेवारीन. जाल्यार मागीर ते चलयता कशी. आनी सेकंड थिंग सांगता 2022 ही केस एनजीटीन आसा. 2022 2024 एक जजमेंट येयला हेचेर. तो कितें येयला की 2024 की जे इल्लिगल आहा CRZचे हे पडटा पळय ते मोडून उडया म्हणून सांगलें कोणाक, GCZMक. आनी जे बाकीचे आसा तेचेर तुमी विथीन अ मंथ तुमी एक निर्णय दिया म्हटलें. हे GCZMन दिवं ना टायमार म्हणून परत पेटिशनरान एक एक्झिक्युटीव एप्लिकेशन घातलें एनजीटीन की अशें जावना म्हणून. आतां तेचेर हियरींग सुरू आहा आनी जुलयान 2026 तेचेर एक फायनल हियरींग जातलें. आतां GCZMचें म्हणणें कितें आहा की जे आतां हे जळा पळय लागला पळय तेंचें म्हणणें कितें आहा, आमी मोडटा ऑर्डरी प्रमाण मोडटा, पण आमकां न्ही ती लेंथ कळना. आतां CZMP प्लॅनानुसार जर आमी वचात न्ही जाल्यार ती आमकां खंयच्यान बाबा मोजपाक जायी, ती कशी करपाक जाय ही आमकां कळना. जस्ट बिकॉज ऑफ दॅट आमी तें करपाक शकना. आतां हेचेर सोल्युशन कितें आसलें, तें सरकारान एक तर सारकें सगळी जी कोस्टल बेल्ट आहा तेचेर CRZ खंयच्यान कसो लागता हेची एक कितें म्हणटा एक आखणी करपाक जाय आसली. ती जर केली न्ही लायन जाल्यार तुका कळटा की खंयच्यान ती लायन सुरू जाता आनी खंय सोंपता. तीच केल्ली ना म्हणून. तीच केल्ली ना जाल्यार फुडली हें कशें जातलें म्हणून ते रावले न्ही, नाजाल्यार ते डिमोलिश जाले. आतां कितें जालें, आतां एनजीटीन कितें केलें, एनजीटीन 3 पार्टी वाडयले थंय एक्स्ट्रा पार्टी. कोणाक केली, एक मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट सेंट्रलान केली, एक GCZM ऑलरेडी आसा आनी एक पार्टी केली सेंट्रलाची. आनी तेणी सांगलें की तुमी हे जे फायनलायज आहा पळय ते करपाक जाय की कितले डिस्टन्स आसतले, कशें कितें तेचेर निर्णय घेवपाक जाय म्हणून फायनल आर्ग्युमेंट आतां जुलयान जातले. तेन्ना आय थिंक एक फूल कोस्टल बेल्टाक इवन दो हो जो मॅटर आसा तो ह्या एका रिसॉर्टा संबंदी सुद्दां आसलो जाल्यार आय थिंक ही ऑर्डर सगळ्याक फायद्याक पडटली. आनी कोस्टल बेल्टाक एक CZMP प्लान कसो जावं शकता किंवा कितें आहा पळय तेचेर बऱ्या पद्दतींनी एक बरो एक आउटकम येवं शकता. आनी हितून समज आमी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार रोड कनेक्टिविटी थंय नासतना थंय आतां रोड सारको थंय रूंद ना. आमी अशेंय आयकलें काल की फायर ब्रिगेड थंय पावोंक शकली ना. आतां ती फायर ब्रिगेड थंय पावोंक शकना आनी अशें रस्तो सारको नासतना थंय तांकां घालपाक थंय पंचायतीची तरी मातशी हें रिस्पॉन्सिबिलिटी आसूंक जाय न्हू की थंय घातली कशी तेंच्यांनी. ते रोड आसा, रोड ना म्हणजे कशें रोड आसा तो रोडा सायडीकूच आहा. ते तेणी कितें केलां की ज्या जाग्यार आग जाली पळय एटलिस्ट तुजी पार्किंग आसता. तेंचें म्हणणें कितें आहा की फायरांचें तुजी पार्किंग आसता, तुजी पार्किंगेन तरी गाडी वचपाक जाय. तुवें पार्किंगूच दवरूंक ना तुज्या हॉटेलाक, तेच्या हॉटेलाक पार्किंगूच ना, तुजी गाडी वचूंक शकना. फायराची गाडी व्हडली आसता, तूं जर 4 व्हिलर सुद्दां तुज्या जर भितर वचूंक शकना न्ही, तुजी फायराची गाडी कशी वयतली म्हाका सांग पळय तूं. आनी ते खातीर जर ती त्या डिस्टन्सा पर्यंत पावोंक शकली ना, सो त्या फायराच्या गाडयेर तूं मेन रोडार रावून ते मारूं शकना बिकॉज मेन रोडावयल्यान ती ताका डिस्टन्स जायनासलें. सो तांकां मागीर जे मंदीर आसा ते मंदिराक एक रावंड मारचो पडलो फाटल्यान वचून दुसऱ्या कडेन वचून आनी मंदिरार चडून तांकां एक काम करचें पडलें. म्हणजे जर आयज तेची जी एंट्री आसली ते एंट्रीचो जर पार्ट जर व्हडलो आसलो आनी जर फायर ब्रिगेड जर गेल्लेली जाल्यार म्हाका दिसता इतल्याक जे 4 कॉटेजीस आहा पळय ते सारके मोडले आनी एक तेचो डबल डेकर रावलो आनी 4 डबल डेकर मोडले आनी एका डबल डेकरान तेचे 4 रूम आसले. वायट कितें दिसता म्हाका थंय एका मुंबयचो एक ट्युरिस्ट मेळ्ळो. हांवें ताका म्हणलें तुमी केन्ना आयले. तेणी कितें सांगपाचें की आपलो आयज बड्डे, हांव बड्डे सेलिब्रेट करपाक गेल्लो 4 दीस इल्लो रे आनी हांव वचपाक म्हणून आनी केक सुद्दां कापूंक ना म्हणटा तो. आनी एक जालें आनी मागीर नशिबान म्हणटा तो की आपणाक भायर आमी गेल्ले बिचार सायडीक, आमकां दिसलें आग लागली, आमी फास्ट आमचें सगळें सामान भायर काडलें. सो आनी तांकां कंपेन्शनेट करप बाबा किंवा तांकां दुसरो रूम दिवप तें तेंच्यांनी करूं ना बिकॉज तेंच्यांनी लायटच काडलेली. सो आनी तांकां त्रास न्ही आतां तांकां त्रास. पण ताका तूं कसो दुसरो रूम दिलो ना, तूं दिवंक ना, तूं तुजे हात वयर केले न्ही मागीर. समवन हॅज टू बी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो हेतूर कितें जाता ट्युरिस्टांकूय मागीर एक रॉंग मेसेज वयता भायर की गोंयान अशें अशें जाता आनी तुमकां मागीर दुसरो हें मेळना म्हणून ऑप्शन. सो ह्यो एक विचार आहा पळय म्हाका दिसता हो विचार न्ही करपाक जाय. आनी स्पेसिफिकली जर म्हाका ह्याच हेचेर सांगपाक गेले न्ही ह्याच हेचेर
जाल्यार जशें आमी म्हटलें पळय की 2022 हे जे आहा बांदतना अशें बांदचो ना तशें बांदचो ना लोकांक जाय तशें बांदतलो अशें किरण सावंतान स्वता सांगलेलें पूण तशें कितेंच जालें ना. त्याच्या उपरांत 2023 परत जे हांवें तुका सांगलें पळय तिणी लोकांक भुलयलें कितें आमी ही जमीन देवस्थानाच्या नांवार करता तुमकां दिता लोक जाले ओके आसूं बाबा तो आमकां जमीन देवस्थानाच्या नांवार दिता न्ही प्रॉपर म्हणून लोकांक खबरूच ना जावंक ना म्हणून अजूनय जावं ना. मागीर लोक वगी रावले 2023 गोश्ट 2024 म्हणजे तेन्ना 2022 ताका परत स्टॉप ऑर्डर काडलेली कोणाक हेकाच मागीर तेणी स्टे बी हाडली DOP काडले परत हेचो प्रोसेस न्ही 2024 आमी परत वाडटाना पळय 2024 न्ही 28 जानेवारीक एक इशू ग्रामसभेन आयलो आनी ग्रामसभेन कितें जालें की ताका तुमी चलोवपाक कशें दितात आनी त्याची गार्बेज तुमी कलेक्ट कशी करता इफ जर ताचे कडेन परमिशनच ना जाल्यार म्हणजे त्याच्या कडेन 24 परमिशन नासलें. सो नाव ही इज क्लेमिंग की माझे जानेवारीन रिजेक्ट केले पूण त्याचे कडेन 24 परमिशन नासले हे ग्रामसभेक गेल्ले मांद्रेच्या. त्याच्या उपरांत 21 मार्चाक फोर्थ बीण जाली तेंची आनी जो आतां सरपंच आसा किरण सावंत तेणी तेन्ना थंय इशू कितें केलो सांगलें की हेच्या कडेन म्हणून दल्लाजा कडेन परमिशना ना कसलीच परमिशन ना हे स्वता किरण सावंतान सांगलें जो आतां सरपंच आहा तेणी आनी मागीर त्या नुसार एक सायड इन्स्पेक्शन जालें. सायड इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांत पंचायतीन कितें केलें सगळो रिपोर्ट काडलो डिटेल रिपोर्ट आनी तेन्ना सरपंच आसलो प्रशांत नायक तेणी 29 एप्रिलाक तो 2024 तेणी सायड इन्स्पेक्शन केलें. त्याच्या उपरांत तेणी 30 एप्रिलाक हे सगळे स्टॉप करचे म्हणून तेणी डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केलें प्लस तेणी PIकूय धाडलें की इल्लिगली तो ऑपरेशन करता तर तेचें इमिडिएटली बंद करा पूण थंयसर कितें आमकां कितें म्हणटा ताका एक्शन घेतली दिसोंक ना. प्लस तेंच्यांनी ताका स्टॉप नोटीस बी सगळे अटॅच केल्ले ते खंयच दिसोंक ना आनी तेणी 2 मे मांद्रे PIक तेंच्यांनी सेम हे केल्ले लेटर केले की तुमी हे इलिगल ऑपरेशन स्टॉप करा. आय थिंक जर हे टायमली जाल्लें न्हू जाल्यार म्हाका दिसता हो इन्सिडंट जावचो नासलो बिकॉज जे पडला पळय टोटली इल्लिगल. तशेंच ते रेवा म्हणून जो रिसॉर्ट आयलो तेजेर आमी अशें आयकलां की टुरिजम डायरेक्टर आसा तेणी स्वताहून पुलीस स्टेशनार FIR केली. सो असोच हो प्रकार कितें रिवाचेर कितें जालें रिवा बिचार वेडिंग करता कितें कितें चालू आसा तेचें बिचाचेर आय थिंक 6 डिसेंबराक म्हाका दिसता की केदार नायक जो ट्युरिजम डायरेक्टर आहे GTDC तेणी पणजे सॉरी नॉट पणजे मांद्रे PI कडेन कंप्लेंट फायल केली तेचेर FIR जाल्ली रिवाचेर की तो प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटात यूज करता आनी विदाउट परमिशन आनी अतिक्रमण बी करता म्हणून. तरी आसून म्हणजे ते रिवाचे हॉटेल आसा पळय मांद्रे पोलीस स्टेशनाकडल्यान हार्डली 500 मिटराचेर आसा तरी आसून FIR जावन तेणी 2 दिसां भितर FIRाचेर परत तो इव्हेंट त्याच जाग्यार केलो ज्या जाग्यार तेचेर FIR घातलेली पण त्याच जाग्यार त्याच जाग्यार खंयच जागो चेंज करना. सो आय थिंक अशें दिसता की आयदर ऑथॉरिटी वी आर नॉट ब्लेमिंग जस्ट पुलीस डिपार्टमेंट बट द होल ऑथॉरिटी म्हणजे सगळे येता न्ही समवेर ऑथॉरिटी आर फेलिंग टू टेक एक्शन ऑर तांकां एक्शन घेवपाचीच ना. जर डायरेक्टराच्या जर कंप्लेनीक जर तुमी व्हॅल्यू दिनात FIR करून सुद्दां जाल्यार आय थिंक आनी कितें उरलां मागीर लोकलांक कितें व्हॅल्यू आसा. सो डायरेक्टर विदाउट मिनिस्टर एडवायस ऑर विदाउट हायर लिगल एडवायस तो दिवचो ना न्ही कंप्लेंट. आणि असोय बोवाळ चलता की लुथरा ब्रदर्स जे हालींच ते भितर पडलेले बर्च बाय रोमियो लेनाक लागून तेंची प्रॉपर्टी खंय तरी मांद्र्यान आसा आतां थंय हे पावले प्रशासन पावल्यात काय अजून ना. पळय कितें जाणा की लुथरा प्रॉपर्टीचेर आमी आतां न्यूज फायल करपाकूच आसा सो वी हॅव ऑल द प्लॅन्स आनी आमचेर सगळे डिटेल्स आहा तेचे. लुथरा ब्रदर्स आहात पळय तेंची एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी मांद्र्यान आसा तेंचे हॉटेल्स सो प्लॅनार तरी आसा. सो म्हाका दिसता की हे जेन्ना प्रकरण जालें पळय फॉर्स जे सर्टिफिकेट घेता म्हणून त्याच्या उपरांत पंचायतीन व्हेरीफाय करपाक जाय जे डॉक्युमेंट तेंच्यांनी आमकां दिले फॉर अ पर्पज ऑफ परमिशन एवरीथींग ते बाबा खरेंच बरोबर आसा की ते फॉर्ज आसा. सो आय एम शुअर की जितलें म्हाका कळ्ळां की पंचायतीन कितेंच पळोवंक ना. म्हाका दिसता पंचायतीन हेचेर तरी म्हणजे एक जाता न्ही गबरेश पळय कितें जाता की तूं आतां एक चूक केली तूं फर्स्ट डॉक्युमेंट लायलो हे कळ्ळें उपरांत बरोबर तुवें म्हाका ती प्रॉपर्टी विकल्या किंवा हांवें तुज्या कडल्यान घेतली जाल्यार हांव एक कन्सर्न म्हणून ते क्रॉस चॅक करता पेपर. आय थिंक मांद्रे पंचायतीन ते करपाक जाय आसलें. लुथराचे अजय गुप्ताची प्रॉपर्टी आहा थंय आमी पेपरार हाडलेली अजय गुप्ताची आहा लुथरा ब्रदर्सची आहा ती मांद्रे पंचायतीन अजून खंयच चॅक केल्ली ना. जर चॅक केली न्ही जाल्यार तेंच्यानी रिपोर्ट दिवचो. एज पर माय नॉलेज एंड माय सोर्सीस कितेंच चॅक केलें ना म्हणजे अशें दिसता की सगळे वाऱ्यार सोडले. तशें जावंक शकना न्ही. थँक्यू सो मच यशवंत तुवें टायम काडलो आनी आमचे ह्या कार्यावळीन येयलो म्हणून.
सो हेतून हे जे आशिल्ले बारीकशे डिस्कशन हेतून आमी खुबशे मुद्दे जे बर्ड्स बाय रोमियो लेन धरून जे आशव्या राती उज लागला जे रिसॉर्टाक उज लागला ते सगळे हे जे मुद्दे आसात तेजेर आमी उजवाड घालपाचो प्रयत्न केलो. सो अशेंच जे ताजे खबरे खातीर आनीक अशेंच आमच्या डिस्कशनां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.